सर जे आयज ऑल इंडिया बँक स्ट्रायक जो आसलो तेजो रिस्पॉन्स कसो जालो तुमकां? रिस्पॉन्स बरो आहलो. स्ट्रायक टोटल आशिल्लो कित्याक सगळे युनियन्स आहा न्हू आनी द युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स नो युनियन आहा न्हू 5 एम्प्लॉईज युनियन आनी 4 ऑफिसर असोसिएशन सगळे युनियनान भाग घेतलेलो आनी टोटल सक्सेसफूल आहलो स्ट्रायक आयज. सो ऑल ओवर गोवा सगळे बँकी बंद आसले. सगळे पब्लीक सेक्टर बँक्स आनी प्रायवेट सेक्टर बँक्स बंद आशिल्ले आयज. वॉट अबाउट द मल्टीनॅशनल बँक्स आसले HDFC एक्सीस बँक बी आहा आनी इल्ले कॉपरेटीव बँक्स ते ओपन. कॉपरेटीव बँक्सान भाग घेवंक ना ह्या स्ट्रायकार. तांचे थोडे स्पेसिफीक प्रॉब्लम्स आहा. तांचो स्पेशल स्ट्रायक सगळे कॉपरेटीव बँक्साचो तांचे स्पेसिफीक प्रॉब्लम्स आहा ताका लागून स्पेसिफीक सेपरेट स्ट्रायक जातलो रिगार्डींग कॉपरेटीव बँक्स एट अ लेटर डेट. आनी थोडे प्रायवेट बँक्स आहा न्यू बँक्स आहा न्हू HDFC ते थंय युनियन ना म्हण ते सायड ओपन आशिल्ले. सो तेजे फक्त युनियना खातीर ते बँकेनी पार्टिसिपेट जावंक ना. हय पूण हे 3 न्यू प्रायवेट बँक्स सोडून सगळे बँक स्ट्रायकार आशिल्ले आयज. सगळे बँक्स. आनी तुमचे डिमांड्स जातले म्हण दिसता आमकां कंप्लीट. सो आमी होप करता की तें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सगळे युनियनाक आपयतले आनी डिस्कशन करून हे सगळे इश्यूज आहा ते सॉल्व करतले. वॉट इफ गव्हर्मेंट तुमचे डिमांड कंप्लीट करना? डिमांड्स सेटल करिना जाल्यार आमकां स्ट्रगल इंटेन्सिफाय करचें पडटलें आनी 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 स्ट्रायक कॉल दितले युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स.